गोंयांत काजू पिकावळीच्या हंगामाक सुरवात जालेली आसा. झाडांचेर काजींचो चंवर फुल्ला आनी सगळीकडेन काजीचो परमळ पसरपाक लागला. कृषी प्रधान सत्तरी तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात शेतकार काजूच्या पिकावळीचे उत्पन्न घेतात. झाडांचेर काजी धरपाक लागिल्ल्यान काजूची झाडां बेणप वा नितळ करपा सारकिल्ल्या कामाक आतां नेट येतलो. सद्याचें शियाळी वातावरण मोसमी पिकावळीच्या हंगामा खातीर पोशक आसा अशी म्हायती वाळपयचो विभागीय कृषी अधिकारी विश्वनाथ गांवसान दिली. आमच्या ह्या सत्तरी भागांत गोंयच्या सगळ्या जर भागांत पळोवपाक गेले जाल्यार सत्तरी भागांत काजूचे पीक आसा किंवा काजूची जी एरिया आसा ती चड आसा आनी आमचे लोक आसा ते चडशे काजूचेर डिपेंड आसा. काजूचे पीक येवपाक आतां चालू जाल्लें आसा. काजूच्या आमच्या पिकावळीत कशें आसता की कलम काजू कलम आणि लोकल कास गांवठी कास अशे दोन भाग आसात. तर काजू कलम जी आसा ती ऑलरेडी आतां फ्लावरींग जावन ताका बिबे आनी प्रामुख्यान मुठ्ठे बी जावपाक चालू जाले. आनी ज्यो लोकल काजू आहा दोंगराळ भागाचे तांकां मातसो मागूच जाता, वेळ जाता. सो फेब्रुवारीच्या 15 उपरांत सुद्दां तांकां मागीर बिबे जावं हें जावपाक मुठ्ठे जावपाक चालू जातले. तर आतां शेतकार आमचे तयारीन आसा की काजू लागतले आनी आमी ते पुंजायतले आनी जेणे करून भट्टी चालू जातली, काजू विकतले आनी तेजेर आमकां येणावळ आसा ती येतली म्हणून. फक्त वातावरण आज पर्यंत जें वातावरण आसा हें जरी थंडी कमी पडली जायत जाल्यार दव पडपाचें प्रमाण हें कमी आसा. ताका लागून फुडलें जें पीक आसा हें पॉझिटिव्हली येवपाचें म्हणजे चडांत चड येवपाची शक्यताय आसा. फुडले दीस आसा तेतून चड दव पडपा जायना जेणे करून दुसरे दिसा पॉलिनेशन जें जाता फुलां पासून ते पॉलिनेशनाक प्रॉब्लम जाता आनी जो दव हें आसा भोंवूर आसा तो सगळो सुकोन वता. जेणे करून जर दव चड पडोंक ना आनी थंडी जर पडली जाल्यार बरें फ्लावरींग जातलें आनी प्रामुख्यान जें पीक आसा हें बरें येतलें. काजू बियो आनी काजूंच्या मुट्ट्यांपासून शेतकऱ्यांक बरें उत्पन्न मेळटा. अंदू काजू बऱ्या प्रमाणात भरिल्ल्यान गोंयांत समाधानकारक काजीच्या पिकावळीची आशा आसा. आतां जानेवारीत सोंपत येयलो आनी मुट्टे जे तयार जालेले आसा. आमकां खबर आसा की मुट्ट्याचे सोरो काडटा तेजी काजूचे बियांक बी खूब मागणी आसा. तातूंतच आतां थोड्या दिसांनी गांवांनी मुट्ट्याचे जे आवारां आसा ती सुरवात जातली आनी सगळ्याक वास पसरतलो. ह्या वर्साचें जें पीक आसा तें मोठ्या प्रमाणान येवनी आनी शेतकारांक ताजो खूब फायदो जावनी अशें खुबशे शेतकारांचे आसा. आनी शेतकारी बी आतां सद्या तेंची बरे प्रमाणान जे झाडांक जी फुलां येता ती भोर येता तो बऱ्या प्रमाणान येयल्लो आसा आनी असो तेंचो तो उरोवनी आनी बरें पीक येवनी अशें शेतकारांचे मागणी आसा. कोपाड्याच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.